नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकारी कार्यावळीत तुमच्या येवकार हांव सुशांत गोलकार सांगाती गौरांग प्रभू मळकांदीकार तुमचे मुखार घेवन येता त्यो साश्टींतल्यो खबरी. आनी सद्याक जर साश्टीक एक गजाल गाजता ती म्हणजे गौरांग एक 6 म्हयने पयलीं आमचे मडगांवच्या पालिकेचे फेस्ताचे फेरयेंतल्यान जे 17 लाख आयिल्ले 17 लाख एमावंट आयिल्लो तो योगेश शेटकार म्हणटा ताणें आपले हातूंत भितर आपल्या एकावंटाक भितर ट्रान्सफर केलो आनी हाका एक 16 लाख 17 लाखाचो घोटाळो केलो. आनी त्या उपरांत ती केस ताजे अगेन्स्ट FIR जाली, ताका सस्पेंड केलो आनी हो योगेश म्हणटा तो अकस्मात फरार जालो. काल राती ह्या योगेशाक मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर पुलिसांनी धरलो आनी आज ताका आमच्या कोर्टाक प्रोड्यूस करून ताका 8 दिसाचो 7 दिसाची कस्टडी दिल्ली, पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. सो एकूण आतां जर हे आतां एक नवो प्रश्न आयला की आतां हो आरोपी फाटले 6.5 म्हयने मेळना आशिल्लो, दुबावीत आसलो. आतां ताका धरलो. आतां ह्या केसीचे फुडें जातलें कितें हो सद्याक प्रश्न आसा. जातली कितें काय म्हणजे आतां जेन्ना आमी चेअरपर्सनाक विचारलें ताणें सांगलें की आमी आतां एकदां परत लिगल ओपिनियन घेतलें, ताका एरेस्ट केल्लें आसा, ताजे नंतर आमकां कारवाय करपाक कांय ना, बरें पडटलें. लिगल ओपिनियन घेतलें आनी ताजे नंतर आमी फुडली कारवाय करतले. एक्चुअली अशें दिसता की मडगांव म्युनिसिपालिटीन तो येना म्हणजे ताका सस्पेंड करपाक टर्मिनेट करपाक जाय आशिल्लो, कारण तो सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो. आनी योगेशाक अटक केल्या खरें सोदून काय योगेश येवन हांकां मेळ्ळा तें कळना. कारण कशें आसा, सस्पेन्शन तागे काबार जावपा आयिल्लें, 6 म्हयन्याचें सस्पेन्शन उरता चडांत चड, तें काबार जावपा आयिल्लें. आनी मडगांव म्युनिसिपालिटीन आज पर्यंत कसलोच कायदेशीर म्हाका दिसता कांयच सल्लो घेतलो ना आनी ताजे बद्दल मुखार कांयच करपाकय केलें ना. ह्या प्रकरणांतलो जो तपास अधिकारी आसा मडगांवचो PI तुळशीदास नायक, ताजे कडेन हांवें सकाळीं उलयल्लो. तो म्हणटा की काल राती ताका हांगा आमच्या रेल्वे स्टेशनाचेर धरलो. बॉम्बे साकून तो हांगा साकून पळोवन वचून तो आपले परत म्हणटा तो जागे बदलतालो. कांय दीस पुण्यार रावतालो, कांय दीस बॉम्बे रावतालो, आनी काल तो परत गोंयांक येता हाजी खबर मेळ्ळी आनी ताका लागून थंय ट्रॅप लायलो आनी तो जेन्ना देंवलो गाडयेंतल्यान तेन्ना ताका एरेस्ट केलो. असं सांगून ती पिक्चराक आनी जाल्ल्या भशेन ताणें सांगली अशें दिसता. खबर मेळ्ळी म्हणल्यार तो कितें सांगून येतलो, सगळ्याक सांगून येवपाना. पण तांची सोर्सीस आसा म्हणून इतले 6 म्हयने जाले. तांच्यान वेस्ट बेंगालाचे ते रोखडेच धरून हाडले तांणी. 3 दिसां भितर वेस्ट बेंगालाच्यान धरून हाडले आनी योगेशाक धरपाक 6 म्हयने लागले. सो तातूंत भितर आतां एटलिस्ट धरलो तरी लास्टाक एक धरून ताणी एक तरी मेन प्रश्न म्हणटात. मेन 2 प्रश्न आसात. एक म्हणजे ती पयशांची उरिल्ली रिकवरी जातली काय कितें ती एक रिकवरी. आतां चेअरपर्सन जे ताणें हाजे पयलीं जेन्ना सांगलां आमी तेन्ना विचारताले तेन्ना ताणें कशें सांगप ना आमी ताचो PF पळयतात कितलो उरला, तो जाता काय ना कॅल्कुलेट. आमी बाकीचे हे पळयतात, ताचे आनी खंय कितें आसा तें पळयतात. पूण एक्चुअली योगेश म्हणटा तो खुबशे लोनाक आसा पळयलें जाल्यार. खूब जाणांक तातूंत म्युनिसिपालिटीक म्हाका दिसता ताजे बरोबर शुअरिटी रावन तेय त्रासां पडलेली आसात. आनी ताजी रिकवरी जातली कशी हो एक मोठो प्रश्न आसा. हाजेर मडगांव म्युनिसिपालिटीन कायदेशीर सल्लो पयलीं घेवपाक जाय आशिल्लो. आनी ताजे नंतर ताजे तो जो एटेंडन्स लायन आशिल्लो जेन्ना सस्पेंड केलो तेन्ना एटेंडन्स लायन आशिल्लो. फाटली 6 म्हयने तो एटेंडन्स लायन आशिल्लो. आतां आयकूं येता की ताणें खंय सस्पेन्शन जावचे पयलीं लीव घाल्ली. अजून हाजेर लीव घाल्लेले लीव सँक्शन जावपाक जाय. ती केल्या काय पूण फाटल्यान केल्या आनी मागीर रावल्यात अशें जावपाक शकता न्ही, सांगपा येना. पूण एक आतां मडगांव एक मेन प्रश्न बाबा मडगांवकाराचे पयशे ते परत रिकवर कशें करतले हाजेर आमच्या म्युनिसिपालिटींत लक्ष दिवचें पडटलें. आनी एक फेस्ताचे पयशे घाल्ले दुसरी फेस्त येवपा आयले तरीक जायना अशें. आनी थोडे दिसान आज म्हाका दिसता स्टॉल घालपाक बी स्टॉलाची म्हणजे तांची मिटींग जाल्ली आसा. आतां फेस्ताची तयारी चालू आसा. दुसरी फेस्त येवचे पयलीं तरी ताका धरलो म्हणून समाधान आनी ते पयशे हाजे फुडली फेस्ता पयलीं तरी रिकवर करचे. आज ते आमचे तूं आतां उल्लेख केलो पळय ते हांगचे एक शेटीचे भांगर घेवन 70 लाखा सुमार भांगर घेवन हांगा आमच्या वेस्ट बेंगालाक पळोवन गेले. तांकांय धरले. आज तांकांय कोर्टाक प्रोड्यूस करून 8 दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा तांकां. सो ह्या सगळ्या हातूंत भितर आनी एक आमी काल जी चर्चा करताले ती आमचे कुडचड्याचेर काकोड्या कुडचड्या हांगा जाल्ले बँक फ्रॉड. तातूंत आज तन्वी अवस्थ आनीक तसोच जो साथीदार आनंद जाधव हांकां 2 जाणांक केपें न्यायालयाक हाडले तेन्ना तन्वीक 2 दिसाची पुलीस कस्टडी वाडोवन दिल्या आमच्या केपें JMFCन. आनीक आनंद जाधवाचे
तो तपास करपा सारकें कांय आतां उरूंक ना अशें पुलिसांनी कोर्टाक सांगिल्ल्यान ताका आमच्या ज्युडिशियल कस्टडीक धरला. आज आनी एक हें जालें की कहानी मागीर ट्विस्ट बी म्हणटात पळय तसल्यांतली गजाल की तन्वीन आज केप्यां कोर्टाक वचून सांगलें की पुलीस आपल्याक चवकशी करतना पुलिसांनी मारलें म्हणून. आनी मागीर ताजे मागीर जज सुमन गाड म्हणटा ती सिनियर आमची JMFC तिणें ताजी तपासणी केली आपल्याल्या चेंबराक व्हरून. ताजो आतां कितें खरें काय फोडटें कळूंक ना पूण हो एक प्रकार जाल्लो आसा. हय पूण आतां पळय पुलिसांनी सांगलें म्हणटकीर ताजी आमकां गरज ना. पूण ताजी गरज ना. तुमी ताका बँके कडेन पयलीं पुलिसांनी कितें पेपर वर्क केला जावं बँकेन ताचेर कितें एक्शन घेतल्या ती कांयच ना अजून पर्यंत. एक दुसरें बँकेचे तांचें क्लॅरिफिकेशन आसा बँकेचे आसा ते बँक गोंयच्यान दॅट इज वीथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. बरोबर ताचेर एक्शन एक्चुअली जावपाक जाय आशिल्ली आनी पुलिसांनी हें सांगप हें कर्तव्य पुलिसांनी कारण ताणें लोकांक त्रासाक उडयल्लें आसा. हें पुलिसाचें कर्तव्य तांकां बँके सद्याक तांणी जे कोणाचे बँकेचे बाकीचे हे आसात कर्मचारी तांचे स्टेटमेंट्स घेवपाक घेतले. आनी हेय केसी भितर काल आमी उलयताले तशें मेन इम्पॉर्टंट इज रिकवरी पयशांची. नाजाल्यार तांकां तुमी कितले दीस जर जेरी दवरले तर कांय ना. लोकांले पयशे हार्ड वर्काचे पयशे ते कमाईचे पयशे ते जर मेळना मेन म्हणटा ते मेळना जाल्यार सगळ्याक हे गेले पयशे खंय तेच अजून पुलिसाक कळना. तो एक इम्पॉर्टंट हें आसा की थंय रिकवरी जातली काय ना. काय पुलिसाक ते खंय गेले ते पुलीस उघड करपाक सोदना. अशें आसपाक शकता. एक तर कमीत कमी कोर्टाक तरी ताणें ते हें करपाक जाय की हे पयशे गेले खंय ते अजून कोर्टाक बसून ताणें सांगूंक ना. बरोबर आसा तेच न्ही म्हणजे तपास एक सारको हाजेर वच ट्रॅकार ना अशें दिसून येता. हय गौरव आनी एक म्हत्वाचे गजाल काल जाली म्हणटा ती आमचे सांकवाळ सद्याक जो भुतानी प्रकल्प येता ताका ते थंयचे थळावे लोक आसात ते विरोध करतात आनी कांय राजकारणी सपोर्ट करता असो तरेचो हे आसा. आनी पंचायतीकूय ताका लागून 2 ग्रूप पडिल्ले आसात. एक सत्ताधारी ग्रूप आहा तो त्या प्रकल्पाक सपोर्ट करता आनीक दुसरो तो ओपोजीट ग्रूप आहा 3 जाणांचो ते ओपोज करता. आनी काल तातूंत भितर आमचो जो ओपोज करता तो पंच तुळशीदास नायक म्हणटा तो ताका काल एरेस्ट जालो. तो बीजेपीचो वायस प्रेसिडेंट सत्ताधारी पक्षाचो पयलींचो म्हणजे लास्ट कमिटीचो कितें आतां न्यू कमिटी अजून ना. जो पर्यंत दुसरो तांचे हाजे प्रमाणे जो पर्यंत दुसरो येना अपॉयंट जालो तो पर्यंत ही कमिटी तशीच उरता. सो अजून काय दुसरी कमिटी आयल्या किंवा हाका काडला अशें वचून अशें कोणें डिक्लेअर करना. तो ती गजाल वेगळी. ताका काल एरेस्ट केलो आनीक ताजेर जो हे लायला गुन्हो लायला तो ताणें पब्लीक प्रॉपर्टी डॅमेज केली म्हणून. आतां पब्लीक प्रॉपर्टी थंय इतले लोक आशिल्ले थंय आतां पब्लीक प्रॉपर्टी हातूंत भितर CCTV कॅमेरा आसतले. पब्लीक हें करता जाल्यार पब्लीक हें जाल्यार कितें केलां हो एक पयलो प्रश्न आसा. दुसरो प्रश्न नोटीस दुसरो प्रश्न आसा तो की जर 7 वर्साचे परस कमी जर शिक्षा जावपाचे सारके गुन्यांव आसले जाल्यार एक सुप्रीम कोर्टान हें केलां की CRPCच्या 41 हाज्या सकल तांकां पयलीं नोटीस धाडप तुजेर गुन्यांव कितें आसता सांगप बरोबर आनी मागीर तांकां जर गरज पडल्यार एरेस्ट करप. अशें आसतना काल हाजे प्रमाणे ताका आतां तुळशीदास नायक सांगते प्रमाणे काल मिटींग चालू आशिल्ली. ते मिटिंगेक परत हो भुतांचो प्रश्न येवपाचो आशिल्लो. सो फाटली मिटिंगेची मिनिट्स कितें आहात ती वाचून दाखयात तांचे. कारण ते म्हणटात की हे आमचे आहात ते मिनिट्स हे करतात ताजो घुसपागोळ करतात. जे कितें उलयलें ना तेंच उलयलें म्हण भितर घालतात. सो हे क्लॅरिफाय जावपा लागून मागलें तें जालें ना. आनीक मागीर जेन्ना ती मागणी चालूच दवरली तेन्ना जे हे आशिल्ले प्रिजायडींग ऑफिसर आशिल्लो ताणें हे बंद केलें आनी आमी पुलिसाक कंप्लेन करया म्हणून उठून गेले. आनी ताजे फाटल्यान तो म्हणटा 1 वरान पुलिसांनी येवन आपल्याक ताब्याक गेलो वेर्ना पुलीस स्टेशन गेलो. थंय मागीर कोणाक तरी एकल्याक राजकारणाचो फोन आयलो म्हणटात नांव सांगना पूण ताजो फोन आयलो आनी आपल्याक एरेस्ट केलो म्हणटा. एकंदरीत ते प्रकरण पळयलें जाल्यार कोणाच्या प्रेशरा अंडरच पुलिसांनी ताका एरेस्ट केला जावं कोणाच्या सांगण्या वयल्यानच एरेस्ट केला. ताजे परस आतां तातूंत भितर आनी एक हें आयल्या की काल जवळपास रातचे 12:30 सुमार तुळशीदास नायकाक बेल दिलो. आमचो
वास्को JMFC इसान नुरानी म्हणटा जज ताणें जे ताणें आनी एक हे आतां म्हत्वाचं जे म्हणटा तें ताणें वेर्णा पुलिसाक हे सांगलां की सुप्रीम कोर्टान जे गायडलायन्स काडली ती कॉम्प्लाय करनासतना ताका अरेस्ट कित्याक केलो हाजें स्पश्टीकरण फाल्यां 10 वरांचेर बसून वास्को न्यायालयाक दिवचें पुलिसांनी आनीक जर ते दिली ना जाल्यार अंडर लॉ जे कितें कारवाय करपाक आसा ती आमी करतले अशें ताणें सांगलें. म्हणजे अशें हें केलां की ताणें अक्षरशा पुलिसाक सांगलां तुमी आतां सांबाळून रावात. सो हाजे वयल्यान कळटा कोणाच्या प्रेशरा अंडर ते पुलीस बाबडे ताणें करपाक पडले अरेस्ट आनी ताका लागून आतां ते फशिल्ले आसात. ना तेच तोच प्रॉब्लेम तो की आतां ही पयली गजाल न्ही. एक म्हणटात ती जर आमचो अंजुणाक तो म्हणटा की हाणें आपल्याक DGPन सांगलें म्हण आपण एक्ट जावना ताच्या फाटल्यान तो सस्पेंड जालो. आमचे कुडचड्याचे वेळार ती आतां हीच तन्वीची केस वेळार FIR फास्ट केलो ना म्हणून हें केलो ताका ट्रान्सफर केलो. काल एकल्याक आमच्या मांद्र्या ते एक्स सरपंचाक मारलो तेन्ना सारको टायमशीर एक्शन घेतलो ना म्हणून PI शरीफ चॅकीस आगले GRP ट्रान्सफर जाल्या ट्रान्सफर केलो. आतां एक हेड कॉन्स्टेबलाक ट्रान्सफर केला. सो आनी आतां ही गजाल आमची वेर्णाची एक्ट केलो वेगळे थंय एक्ट करनाशिल्ले आनी एक्ट केलो पूण कोणाच्या मेन दबावाक लागून मेन म्हणटा ते आमी सदांच म्हणटा ते पुलीस आपली ड्युटी आसा ते सारके करनात आनी एक म्हणटा ते राजकारणी सांगतात आनी वतात. बरोबर राजकारणान सांगले आनी ते गेले तांकां ते काय ते हातूंक हांगा येवनात. पुलीस त्रासाक पडटा ते आतां पुलिसांनी जाणा जावन घेवपाक जाय. जर फाल्यां जर कितेंय जालें जाल्यार जो कोण इन्चार्ज आसा वेर्णा पुलीस स्टेशनाचो तो त्रासाक पडटलो. आनी हातूंतल्यान आनी एक हें जाता की परत BJP भितरूच आतां एक हें जाता की सत्ताधारी पक्षाचो जिल्लो अध्यक्ष ताका अशी बेकायदेशीर ताज्या वर्शन आहा ते तुळशीदासाच्या वर्साच्या प्रमाणे बेकायदेशीर अरेस्ट जाता आनीक पक्षांतल्यान कांय जायना काय ना. तशें काही जाणांनी BJPंतल्यान सांगिल्लें आसा की आतां कमिटी आसा ती आमची ना म्हणून बट कमिटी ऑलमोस्ट कित्याक तांचो आतां न्यू कमिटी येवपाचो प्रोसेस जाला. जानेवारी म्हणल्यार सगळ्यो न्यू कमिटी ऑलमोस्ट बूथ कमिटी आनी बाकीच्यो 50 प्रमुख आसा तांकां अपॉयंट करपाक स्टार्ट केले. ताजे नंतर ते तालुका पातळीचेर आनी ताजे नंतर जिल्ला पातळीचेर. सो ताका सद्याक तो ना असो पूण कोणें वचून डिक्लेअर आसता म्हणजे लेटर ना की ताचे कडेन तुका काडला पदा वयल्यान जावं तुजो टर्म काबार जाला. ते अशें तांचें म्हणणें अशें आसा की टर्म ऑलरेडी काबार जाल्लो आसा. ते आतां तेच आतां निमाणे कडेन म्हाका दिसता BJPचे कार्यकर्तेच बुचकळ्याक पडल्यात की अशें जाल्यार कितें करपाचें. बरोबर ते मात आसा तुगेलें सारकें ते बरोबर. आतां एक असो म्हणजे सगळ्याक विचार करचो पडटा की बाबा आमकां अशें ही वागणूक ताका आज ताका फाल्यां म्हाका अशें जातलें म्हण ते बुचकळ्या पडटा. सो ही जर सगळी जर परिस्थिती पळयली जाल्यार CMान कितलेंय जरी भिवपाची गरज ना अशें म्हणलें जाल्यार बसून ऑन ग्रावंड रियलिटी पळयल्यार खंय तरी भिवपाची गरज आसा. एक तर पुलिसांनी भिवपाची गरज आसा किंवा अशें जर कितेंय जर जाचे अन्याय जाता तांणी आतां भिवून रिएक्ट जावपाची पाळी आयिल्ली अशें दिसता पळोवपाक. पुलिसांक भिवपाक गरज आसा कारण कोर्ट तुमकां पळयता तुमचें काम पळयता कोर्ट तुमी कशें काम करता ते आनी कोर्ट तुका कांय फावर मारपाक जायना. कोर्ट तुका फाल्यां जर एक्सप्लेनेशन दिवपाक फेल गेलो कोर्ट हांगा परत स्ट्रिक्चर मारतलो. सो तांकां तो एंटायर तुगे कॅरियराचेर तो स्ट्रिक्चर पडटा मागीर. सो ह्या गजालींतल्यान जे कोण प्रशासन आसा ताणें ही एक देख घेवची इतलेंच आमी मागतात आनी हांगा चर्चा थांबयतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.